गोय राज्याच्या सीएमाक भलायकेक लागून परतून दिल्लीक व्हेला। पयलीं ताका परदेशांत व्हरून हाडिल्ले। ताचे भलायकेची काळजी आमकांय आसा, मात आतां गोय राज्यांत सरकार कोण चलयतलो हाची क्लियरिटी दिवची म्हूण मागणी आप पक्षान केल्या। पणजेच्यान आरडीएक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकार। काल आणि आज रिपोर्ट्स आयल्या की आमचो चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रीकर हांची तब्येत बिगडल्या म्हणून आणि तांकां वेगळ्या वेगळ्या हॉस्पिटलांनी एडमीट केल्ले। पयल्या दिसाच्यान आज पर्यंत हे गोंयकारांक क्लियर इन्फॉर्मेशन केन्नाच दिवंक ना की तांचें एक्चुअली दुयेंस खरें कितें तें। फक्त तांकां वेगळ्या वेगळ्या हॉस्पिटलांनी व्हेला इतलेंच आयकूंक येतालें। गोंयच्या भायर आनी देशाच्या भायर सुद्दां अमेरिकेन तांकां 2-3दां व्हरून हाडले। तरी पूण आम आदमी पार्टी अशें मागता की तांची भलायकी बरी जावं आनी एम्सान बऱ्याच्या बऱ्या डॉक्टरां कडेन ट्रीट जावन ते गोंयांत हेल्दी जावन परत येवं अशें आम आदमी पार्टी मागता। आतां प्रश्न उरता सरकाराचो। आमी पळयला फाटले खूब म्हयने जाले गोंयांत सरकार आसा काय ना हाजेर अशी एक शंका जाल्ली आसा, कित्याक इतले प्रॉब्लम उत्पन्न जाले आनी ताजेर डिसिजन घेवपाक ताका सोल्युशन दिवपाक कोणूच नाशिल्ले। एक ट्रॅफिक जॅम सुद्दां सोडयतलो जाल्यार 12 दीस लागले आनी लोकांचे वरांची वरां हालाल जाले। कुट्टाळे तुमी पळयला आसतले। हो सरकार जेन्ना स्थापन केल्लो लोकांच्या मॅन्डेटीच्या विरोधान, तेन्ना अशें सांगिल्लें गेल्लें की हो गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून। गव्हर्नरान सुद्दां मॅडमीन आपल्या एसेंब्लीन पयल्याच एड्रेसान अशें डिक्लेअर केल्लें की हो गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून। पूण आज जेन्ना ह्या सरकाराचो फुडाकार कोण घेतलो हाजें जें डिस्कशन जाता आनी डिसिजन्स जाता हें सगळें दिल्लीक चल्लां। गोंयांत हाजेर कांयच डिस्कशनूच ना। गोंयांत फक्त झगडी चल्ल्या। हें काँग्रेसीचें कल्चर आमी पळयल्लें की बारीक बारीक गोश्टीक सुद्दां दिल्लीक धांवपाचें। BJPन हाका क्रिटिसायज केल्लें आनी सांगतालें की हें आमचें कल्चर न्ही, हांगा आमचे लिडर आसा आनी BJP पावराचेर आयिल्ले। पूण आज पळयल्यार सगळे डिस्कशन दिल्लीक जाल्लें आसा आनी आज तुमी पळयलां चीफ मिनिस्टराक स्वता दिल्लीक व्हेल्लो आसा। आम आदमी पार्टी एक सिंपल डिमांड करता की हे सरकारान लोकां फुडें क्लॅरिटी दिवची की गोंयांत फाल्यांच्यान सरकार कोण चलयता।